कुडचडे मतदारसंघात खूपशे प्रकल्प अर्धवट आसात। सिवेज प्रकल्प, बस स्टँड, रवींद्र भवन, उदका पुरवण तशेंच हेर अर्धवट आशिल्ले प्रकल्प पुराय करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां, अशें कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगलें। कुडचडे मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचो नियाळ घेवपा खातीर मंगळारा आल्तीन पणजे खासा बसका जाल्ली। ह्या बसकेक मुख्यमंत्री, आमदार तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। खूपशे असे जसे 90/10 विषय आशिल्लो आनी खूबशे विषय आशिल्ले कुडचडे वयले ते प्रोजेक्ट चालू केल्ले ते इनकम्प्लीट आसा, जशे स्विमींग पूल बाकीचे। सो एक जॉयंट मिटींग हांव लास्ट सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो कर म्हणून। सो काय कारणान डिले जाली ती पयर जाली आनी त्याने तांकां गायडन्स दिलें अशें म्हज्या हॉस्पिटलाचे। सो दे आर मुवींग अ फायल टू टेक ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस जे आमकां जाय। सॅलरी देखून सीएमान तांकां सांगलें 2 लाख रुपया घाल म्हणून स्पेशलिस्ट कन्सल्टंट म्हणजे ऑर्थोपेडीक मागीर तुजो गायनोकॉलॉजिस्ट मागीर तुजो एनेस्थेसिस्ट 5-6 आमकांच न्ही आख्खे गोंयभर ते आतां मूव करता फायल आनी दे वील कम विथ एडवर्टायजमेंट। सो आमचे भितर ते खूबशे इश्यू आशिल्ले म्हाका दिसता ते रिजॉल्व करपाक सीएमान पॉझिटिव्ह एटिट्यूड दवरलेलो आसा। आता ते फॉलोअप करून हांव करून घेवपाची रवींद्र भवन मागीर बस स्टँडाचे मागीर ते सगळे रवींद्र भवन, बस स्टँड, स्विमींग पूल, हँडलूम सेंटर हे सगळे जे कुडचडे वयले विषय डेव्हलपमेंट विषय घेतले हे फुडें व्हरपाचें काम पॉझिटिव्ह एश्युरन्स दिल्लें आसा सीएमान। सो आतां फुडले 1-2 म्हयने फॉलोअप करून ते पॉझिटिव्ह आउटकम करपाचें करता। तशें आज विश्वजीत बाबा आमकां सीएमान हो बिल्डिंगा खातीर खूबशी हेल्प केली। आज 90/10 कंप्लीट जाता तशें बाकीचे आतां फॉलोअप करून कंप्लीट करपाचे विषय घेतले। जशें हॉस्पिटल आमी केला ओटी चालू जावपाक जाय। सो हो विषय सीएमान इन्स्ट्रक्शन दिला आनी रिग्रीड तुगे 90,000 कोण स्पेशलिस्ट येना ताका पयलीं खबर नाशिल्लें। सो आतां ताका सगळें कळ्ळां। सो 2 lakhs रुपीज कॉन्सिडरेट सॅलरी टील द रेग्युलर पोस्ट फील्ड तो एडवर्टायजमेंट येतलो।